हॅलो दोतोर कारवीण, आज आमचे बरोबर आसात नामनेचे गायनेकोलॉजिस्ट यंग डॉक्टर मिथुन महात्मे. आणि आयचो जो विषय आसा तो म्हणजे जाणट्या पिरायेवयली बायलांची दुयेंसां, म्हणजे गर्भाशयाच्या पिशवेक आशिल्ली गाठ किंवा रगत चड वचप किंवा रगत म्हणजे मेनोपॉज म्हणजे रजो निवृत्ती जाका म्हणटात किंवा पाळी येवपाची बंद जाल्या उपरांत जे त्रास जातात हाच्या सारखे. त्याच प्रमाणे लघवीक वारंवार जावप किंवा ते इनकॉन्टिनन्स म्हणजे केन्ना केन्ना बायलांक कंट्रोल उरना, शीक आयली खोकली आयली काय ते लघवीक जाता. अशा पद्दतीचे तुमचे प्रश्न आसात ते तुमच्यान मुजरत विचार येता. आयच्या काळात आमच्या बरोबर आसात गायनेकोलॉजिस्ट. तेन्ना तुमचे प्रश्न बाकीचे म्हणजे थंडी खोकली सोडून जसे आतांचे प्रश्न बरे शिस्तीन आयल्या तसेच प्रश्न तुम्ही विचारतले अशी आमची अपेक्षा आसा. डॉक्टर म्हाका एक सांगा की आमी जेन्ना भायल्या देशांचे आणि आमच्या देशातले स्टॅटिस्टिकल हें करून पळयतात तेन्ना आमकां अशें खुबशा फावटी दिसून येता की आमच्या देशातले चडशे लोक आफ्टर अ पर्टिक्युलर मे बी आमी मेनोपॉजाक सुद्दां म्हणया दे डोंट गो फॉर स्पेशली फिमेल्स दे डोंट गो फॉर एनी रेग्युलर चेकअप. बरोबर. जसे सादे पेप स्मियर सारखे एक सादी टेस्ट जी खंय म्हणजे एका सादेशा सेंटरान जावं शकता, चड कॉस्टली न्हय. इवन एज्युकेटेड जे बरे सुशिक्षीत आसा जे सो कॉल्ड हेल्थ कॉन्शियस बायलां सुद्दां ह्या टेस्टा कडेन किंवा ह्या प्रकारा कडेन वळनात. अशा लोकां खातीर तुमी कितें सांगतले? पळय, बायलां तर्फे हांव दोन गोश्टी सांगतले. एक सर्विक्स पिशवेचें तोंड आणि दुसरें म्हणजे ब्रेस्ट. हें स्क्रिनींग पद्दत आमगेर आसा. ताच्या खातीर बियॉन्ड एज ऑफ 40 जातकच वर्सान एक पॅप स्मियर करचो फॉर द फर्स्ट 3 years. आनी मागीर 3 वर्सां तुजे तिनूय पॅप स्मियर नॉर्मल जाले. 1 पॅप स्मियर एवरी 3 years इज इनफ. तातूंत तुका एटलीस्ट पिशवेच्या तोंडाचो कॅन्सर जातलो काय ना हें कळटा. दुसरे ब्रेस्टाचे बद्दल आमी म्हणटात एक्सरे मेमोग्राफी 3 वर्सांनी एकदां केल्यार पुरो. तातूंत तुका कितें गाठ आसा कितें आसा ती समजता. ताच्या भायर 1 वर्सान एकदां सोनोग्राफी केली जाल्यार एक बाबा पिशवेक कितें आसा ना एक मनशाक एक थंडसाण उरता. इतले बेजीक चॅकअप तांणी करचो अशें म्हाका दिसता. म्हणजे बेसिकली ते सांगना की हे सामके म्हणजे काय व्हडले खर्चाचे बाबा खार्चीक गजाली अशें न्हय पण ते करच्यो. म्हाका डॉक्टर आमकां प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो. विचारात. डॉक्टर. हॅलो. विचार सांगात. डॉक्टर युरिन प्रॉब्लेम म्हणजे कंटिन्युअसली पोतपोतून युरिन पास जाता आणि इट गेट्स व्हेरी पेनफुल आफ्टर आय स्टॉप माय युरिन. आणि एज? माय एज इज 34. कितले म्हटलं ताणें? 34. या. ओके. आनी तुका भुरगीं आसा? भुरगे या 3 जाण भुरगे आहाय म्हगेलीं. तिनूय नॉर्मल डिलिव्हरी काय ऑपरेशन जाला? तिनूय नॉर्मल डिलिव्हरी. तिनी सिझेरियन म्हगेली भुरगीं. तुका युरिन लीक जाता, खोकले शिकले की युरिन भायर सरता, मूत भायर सरता? हॅलो. खोकतकच शिको येतकूच अशी युरिन भायर सरता? वय सामके तेकोन येता मूत आनी हांव युरिन पास ती खूब पेन येता. नाही डॉक्टरचो प्रश्न आशिल्लो की तुका शिको येता म्हणजे शीक येता, स्निजींग जाता किंवा खोकले येता तेन्ना युरिन भायर सरता काय विचारता डॉक्टर? ना युरिन बंद जाता रे. ओके बंद. ओके. ती जे म्हाका जे तिणें सांगला ताचेर म्हाका दिसून येता की तिजो पळय युरिनाचो प्रॉब्लेम आसा. सगळ्यान पयलीं इन्फेक्शन रूल आउट करूंक जाय. कित्याक ते ती म्हणटा पेनफूल आनी तिका इनक्रीज फ्रिक्वन्सी आसा, परत युरिनाक वचचें. सो म्हज्या हाज्या प्रमाणे दोनूच गोश्टी आसूं शकता. एक म्हणजे तिगेलें इन्फेक्शन, दुसरें आमी जे अर्ज इनकॉन्टिनन्स म्हणटा म्हणजे जे मुताची पिशवी आसा ती एका रेग्युलर पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्ट जायना, ती अशी जायत रावता. ताका लागून तुका परतें वचूं आसा. ह्यो दोनूय गोश्टी इजिली आमी ट्रीट करूंक शकता. दुसरें तिका 3 सिझेरियन आसा. सो पयलींची 3 ऑपरेशन आसा. ताका लागून मुताच्या पिशवेची जी पळय कॉन्ट्रॅक्टिलिटी आसा ती एफेक्ट जाले आसूं शकता. पूण ह्या दोनूय गोश्टी टॅबलेटीचो ट्रिटमेंट करूंक जाय. आनी हांव तुमकां स्पश्ट प्रमाणे सांगता की हाका ऑपरेशनाचो ट्रिटमेंट गरज ना. हाका फक्त टॅबलेटीचो ट्रिटमेंट. फक्त इन्फेक्शन पयलीं रूल आउट करूंक जाय, ताचो ट्रिटमेंट आमी घेवंक जाय आनी मागीर दुसरी कितें गोष्ट आसा काय ती करूंक. बरोबर. आनी इन मे बी असोसिएटेड डायबिटीज सारकें कितें आसा ते पयलीं ट्रीट करचें पडटा. दॅट मे बी 34 आशिल्ल्यान अशें प्रिज्यूम करना. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो डॉक्टर. हांव म्हाजी चली न्हू 22 वर्सांची आहा. तेका मंथली पिरियड जाता न्हू तेन्ना फावटीच्या फावटी तेका न्हू खूब अशें पोटान दुखता म्हणजे ओळटा सारकी. मागीर तेका कितें वखद लावन कितें म्हणजे अशेंच कितें ल्हान हें करून मागीर तेजें सारकें जाता म्हणजे म्हयन्याक अशें. तेका कितें वखद अशें. ही गोश्ट खूब कॉमन आसा चलयांक. जेन्ना ते प्युबर्टीच्यान जेन्ना MC सुरू जाता तेन्ना 2-3 गोश्टी जातात. एक पोटान दुखप, केन्ना चलयो स्कुलाक वचना उलटी जाता
आनी ताज्या भायर तांकां तें MC इरेग्युलर जावप. पूण जी ती सांगता रेग्युलर पद्दतीन पोटान दुखता ताका सामको सोंपो उपाय आसा. तांणी दोतोराक वचून मेळचो, ही गोश्टी सांगची. फक्त एक अल्ट्रासावंड करून दोतोराक पळोवन बाबा कितें ऑब्वियस कितें आसा, फायब्रॉइड बिब्रॉइड जाल्यार ना जाल्यार टॅबलेटींनी दर म्हयन्यान समज ती घेत आमी रेग्युलरली तिजो पेन तो कमी करून ताका बरी क्वॉलिटी म्हणजे दर MC वेळार ताका भंय दिसचो ना आतां पेन जातलो काय ना, सोंपे पद्दतीन करपाक जाता. कांयच हुस्क्याचो विशय ना. म्हणजे फक्त शी शुड गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट प्रॉपर्ली इवॅल्युएशन. एक्झॅक्टली. माझा डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां विचार. हांव न्हू 6 वीक्स प्रेग्नन्सी आहा आनी म्हाज्या पिशवेक न्हू भायल्यान न्हू 2 गांठी जाल्ले आहा. डॉक्टरान म्हाका विचारपा आहा की कितें प्रिकॉशन घेवपाचें हांवें ह्या स्टेजीचेर. ओके. आनी गांठीची सायज कितें जावं शकता अशें म्हणून. सायज कितें आसा त्या गांठींची? सायज 7 अशें म्हणून कितें सांगतालो डॉक्टर, सारकी एक्झॅक्ट खबर ना म्हाका, पूण 2 गांठी आसा म्हणून सांगता डॉक्टर. 7 मिलीमीटर आनी 7 सेंटीमीटर खूब फरक आसा. ओके. ना ते एक्झॅक्ट डॉक्टर म्हाका खबर ना सारकें. 7 मिलीमीटर. ही पहिलीच प्रेग्नन्सी? हां. ही फर्स्ट प्रेग्नन्सी? हय फर्स्ट प्रेग्नन्सी. दोतोरान सांगल्या मोठी गांठ आसा म्हणून काय बारीक गांठ आसा म्हणून? मिलीमीटर. हां 1 मिनिटा उलंघन. डॉक्टर तुम्ही एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना, पूण तुमी तशें सांगा डॉक्टर. ना ना आता एक म्हत्वाची गोष्ट सांग, तू डॉक्टराक मेळ्ळा, गायनेकोलॉजिस्टाक मेळ्ळा, बायलांच्या दोतोराक मेळ्ळा? हय हय. ताणें तुका कितें सांगला? मोठी गांठ आसा काय बारीक आसा म्हणून? मोठी गांठ आहा म्हणून सांगला 2. ओके. मोठ्यो? हय हय. आनी ताणें कितें केअर घे म्हणून सांगला? ताणें सांगला बेड रेस्ट घे म्हणून सांगला. आनी 1 मिनिट ना 4.7 mm आहा त्यो गांठी. ओके. 4.7 सेंटीमीटर असते. पळय 2 गोष्टी आसा. प्रेग्नन्सीन बेड रेस्ट म्हणटा तो गोष्ट हांव बिलीव करिना. कित्याक प्रेग्नन्सी इतली वर्सां बायलांक जाल्ली आसा, कोणूच 9 म्हयने न्हिदून रावंक शकना. आनी प्रेग्नन्सी कितें सादो गैरू भशेन नासता की मदीं हाल्ली की जप्प करून पडटा. गैरवूय पडना. बरोबर. सो ताका लागून म्हाका जाल्यार दिसता की गांठी भायल्या सायडीक आसत ती सद्याक कांयच करूं शकना. ती फक्त पळोवपाची प्रेग्नन्सी कशी जाता. समज तूं सांगता ते 4.7 सेंटीमीटर सुद्दां आसत जाल्यार म्हाका दिसना प्रेग्नन्सी एफेक्ट जातली. पूण मोठे फायब्रॉइड आसत जाल्यार प्रेग्नन्सी एफेक्ट जावंक शकता आनी पेशंट कांयच करूं शकना. अशें न्ही की पेशंटान कितें गेलें म्हणून तें एबॉर्शन जातलें अशें नासता. एबॉर्शन जावपाचें असलें तें कशेंय जाता. तें फक्त फायब्रॉइडाक लागून जाता अशें ना. जेन्ना रिपिटेड एबॉर्शन जाता, दॅट इज हें एबॉर्शन जालें, फुडलें प्रेग्नन्सी एबॉर्शन जालें जाल्यार ती फायब्रॉइडाक लागून जालें अशें आमी म्हणूं शकता. एज ऑफ नाव ती सारकी नॉर्मल प्रेग्नन्सी आसा तशी करपाची आणि आपली वखदां घेवपाची. जस्ट विचारता 7 सेंटीमीटर एक फायब्रॉइड, दुसरो सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आणि एक्स्ट्रा म्युरो म्हणजे सांगले भायले व्हडलेशें नथिंग म्हणजे कन्सर्न जावपा बेड रेस्ट घेवपा सारकी. बेड रेस्ट खंयचीच प्रेग्नन्सी अनलेस इट इज एब्सोल्युटली हाय रिस्क प्रेग्नन्सी, हार्ट केस बी म्हणटा ताकाच. एब्सोल्युटली. म्हणजे डॉक्टरान अतिशय महत्वाची माहिती सांगल्या की म्हाका दिसता जर 7 केन्ना कितें आसता डॉक्टर मातशे डिफेन्सिव्ह आसता, म्हणजे फाल्यां कितें जालें आपल्याचेर येवपाना ना दोतोर तुमी आमकां सांगपाचें नाही रेस्ट घे म्हणून, कारण थोड्या लोकांक मनानसून हवं आसता आपल्याक रेस्ट दिवची. बरोबर. म्हणजे आय टेल यू देर आर एन नंबर ऑफ पीपल ती फक्त प्रेग्नन्सी जाली काय वखदां जाली काय फाल्यांच्यान दोतोर मातशी लीव दिता किंवा हेंच करपाक सुरू करता. इट इज अ नॅचरल. बेसिकली प्रेग्नन्सी हें दुयेंस न्हय, हें एक फिजिओलॉजिकल कंडिशन. प्रेग्नंट जाल्यार कोण आजारी जावना, जोर न्हय केन्ना ताका गुळयो. सो इट इज टू बी टॅकल्ड विथ थोडेशें पेशन्स आनी थोडेशें मनांतलें धैर्य, धारिश्ट्य आनी सगळो एक मोरल सपोर्ट ऑफ द फॅमिली. दुसरें फाल्यां समज कितें एबॉर्शन जालें अशें तूं खंय भोंवपाक गेली म्हणून एबॉर्शन जालें अशें न्ही, तें जावपाचें आशिल्लें. 3 महिने पर्यंत 90% एबॉर्शनां जी आसता ती एका जेनेटीक प्रॉब्लेमा खातीर आसता. इट इज नॉट रिलेटेड टू द पेशंट एट ऑल. बरोबर. म्हाका सांग आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो. हॅलो. या. हांव फोंडेच्यान उलयतां. उलयात. म्हजी 51 वर्सां. 51. आनी हांव फाटल्या सप्टेंबरान म्हजी MC जाल्ली न्ही, ताजेर मागीर 8 म्हयन्यांनी परत जाली MC आनी 2 म्हयन्यांनी परत अशी जाली. म्हणजे ती आतां हांव कितले वर्सां अशी म्हजी कंटिन्यू जावंक शकता. फाटल्या आतां 1 म्हयनो जालो म्हाका MC जावन. आतां म्हयन्याच्या म्हयने सारकी आता ना, पयले 8 म्हयन्यांनी मागीर 2 म्हयन्यांनी आनी आतां परत 2 म्हयन्यांनी अशी जाली. MC चड जाता काय कमी जाता? पयले खेपो मातशी कमी जाली, आतां ह्या खेपो चड जाली. चड म्हणजे नॉर्मल जाली. सर्वसाधारण इंडियेच्या पॉप्युलेशनान आमी 50 वर्सां पर्यंत MC बंद जावप अशें एक्सपेक्ट करता. आतां MC समज एका पेशंटीची रेग्युलर येता, 50 पर्यंत सुद्दां रेग्युलर आयली आनी आतांय रेग्युलर आसा जाल्यार तितलें हुस्क्याचें न्ही. ज्या पेशंटीची MC बंद जाल्ली आसता, एक 6 से 8 म्हयने बंद जाता आनी मागीर ती जी येता ही गोष्ट इन्वेस्टिगेट करपा जाय. ताका लागून बेजीक एक सोनोग्राफी करून बाबा कितें एंडोमेट्रियल थिकनेस म्हणजे भितरले पिशवेचें लायनींग आसता ताची जाडी कितली, कित्याक ती समज जाडी वाडत रावली जाल्यार ती फुडें कॅन्सराचेर पडपाक शकता. सो आमी आतांच तें प्री कॅन्सरस स्टेज नाल्यार अर्ली स्टेजीक तें डिटेक्ट करूं शकता. सो एक बेजीक सोनोग्राफी. दुसरी पेशंटीचें जनरल कंडिशन, बाबा ब्लिडींग जावन समज तिगे आंगांतलें रगत देंवलां तें मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि तिसरी गोष्ट आमी पळयता म्हणजे ती आमी एंडोमेट्रियल बायोप्सी म्हणजे ती बायोप्सी काडून तिचो तपास करपाचो आनी तो समज नॉर्मल आयलो जाल्यार तिका ऑब्जर्व करपाक जाता. समज तो कितें दाखयता त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट दिवपाक.
म्हणजे बेसिकली थोडंसं म्हणजे एकदम सामकेच हलगर्जीपणा करनासतना बचना येता 2 महिन्यांनी येता अशें म्हणून रावनासतना प्रॉपर मेडिकेशन म्हणजे डॉक्टराकडे वचून योग्य गायनेकोलॉजिस्ट सल्लो घेयात. आपापल्या भितर चर्चा करून ना हें आसूं शकता ना तें आसूं शकता अमक्या कशें अशें करून निष्कर्श काडूं नाकात. खूब फाटी कितें जाता की एक बायल दुसऱ्या बायले कडेन वता, ती म्हणटा आगो तिका तशें जाल्लें गो, म्हणटकीर तूं आनी वचनाका, नाल्यार ती बेश्टी भिजता तिका मगो अशें जाल्लें, तूं बरें दोनूय भशेन आसता, एक सुशेगादूय रावप, दुसरें भिवूनय उडयतात. म्हणजे एक्चुअली तुम्ही सांगता तशें एक्चुअली हातून एक डबल एज वेपन कशें. कांय जाणां ना ती अमक्याची भाभीची नणन आशिल्ली ती मागीर मेली म्हणून तशें करूनय जीव सोडटात, आपल्याकूय तशें जावपा लागलें. थोडी जाणां ताका काय नाशिल्लें अशें बेश्टें तें अशें म्हणूनय रावतात. सो दीस बोथ कंडिशन्स आर इक्वली डेंजरस. म्हाका दिसता जशें डॉक्टरान सांगलां तशें तुमी योग्य गायनेकोलॉजिस्ट सल्लो घेयात, ही विल गायड यू प्रॉपर्ली. म्हाका डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 हां विचारात डॉक्टर. हां सांगात. म्हजी एज 26 आसा, म्हाका प्रेग्नन्सी येना, सो आलीच काजू जाला म्हणजे लग्न जाला, सो म्हाका प्रेग्नन्सी येना. नाही आता हाली म्हणजे कितलो तेंप जालो? सो डॉक्टर सांगतात चॅक केल्यार ट्रॅक्स जाला म्हणून भितर पिशवान. ओके, पण तुका तू लग्न जाल्यार कितलो तेंप जालो बाय? 1 year. 1 वर्ष जालें. ओके, आनी तुजो घोव हांगाच आसता? हय. ओके. आनी तुजी वेट चड आसा? वेट येस अराउंड 65 बी अशें आसा. ओके फायन. सी आमी नॉर्मली कितें म्हणटात की जे पेशंटीचे वय कमी आसता, 26 वर्सांचे भुरगे, 1 वर्स लग्न जाला, ताका लागून समज तिची MC रेग्युलर येता जाल्यार ती म्हाका दिसता आनी एक 6 म्हयने 1 वर्स सुद्दां रावन पळयल्यार बरें तिणें, रादर देन ट्रिटमेंटाक उडी मारिल्ल्या भशेन. सेकंडली खूब फाटी अशें आसा की प्रेग्नन्सी येना हो दुसऱ्यांचो प्रेशर आसता, कळटा कितें म्हणटा. आनी जेन्ना खंयचेय कपल लग्न जाता 6 म्हयने कोणाकूच भुरगें नाका आसता, नॉर्मली तांकां टायम जाय आसता स्वता घोव बायलांक बाबा एडजस्ट जावपाक. ताज्या मागीर सो पयलीं 6 म्हयने कितें कॉन्ट्रासेप्शन नाल्यार कितें घेवन ते वेस्ट वताच, ताज्या मागीरचो टायम. सो तशें पळयत जाल्यार म्हाका तांच्या बाबतींत तरी दिसता तांणी फक्त 6 म्हयने एक्चुअली ट्राय केला. दोतोरान जें सांगलां फॅट जाला म्हणजे तिका चड करून पॉलिसिस्टीक जी आमी ओवरीज म्हणटा, म्हणजे MC रेग्युलर न जावप, तांतयां न फुटप, तें जालां आसतलें. सो तें जें म्हणटा आपलो वेट 65 आसा, सगळ्यान पयलीं ताणें भुरगें जाय जाल्यार पयलीं वेट कमी करूंक जाय. एकदां वेट कमी जालो ऑटोमॅटिकली 5% बॉडी वेट म्हणजे 3 किलोज ताणें कमी केले, ऑटोमॅटिकली तो पिरियड रेग्युलर येवंक लागतलो आनी पॉलिसिस्टीक ओवरी आसा जाल्यार रिवर्स जावन तांतयां बरी येवंक लागतलीं. आनी जो पर्यंत ते आनी घोव रेग्युलर एकमेका बरोबर रावतात, म्हाका दिसना की शी हॅज टू वरी. इट इज नॉट अ कॉज ऑफ वरी कन्सिडरिंग ते 26 वर्सांचे. शी कॅन ट्राय टील अनदर 1 or 2 years ऑल्सो, देर इज नो प्रॉब्लेम. आणि दुसरें म्हणजे विथ अ पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दॅट इज ऑल्सो इक्वल. म्हणजे तुम्ही जर पयलीं डिस्करेज ना आपल्याक जायना दिसता जावपाचें ना, प्रॉब्लेम. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 नमस्कार दोतोर. नमस्कार. हांव श्रीरंग नार्वेकर उलयतां. नार्वेकर बाब विचारात. आमी वदोवच्यान म्हणटाले सगळ्या बायलांनीच प्रश्न विचारले श्रीरंग बाब खंय गेलो काय म्हणून. विचारात. दोतोर आमच्या शेजाऱ्याक एक बायल रावता, एकूच, तिची इदात आसा 65. तिची पिशवी काढली तरी सुद्धा तिका लघवेक अजूनही जायत असता, हांगा लघवी जाता तिका. तर हे कशें, हे बंद कशें जातले तिचे? तिका दोतोरान सांगलेले पिशवी काढल्या उपरांत हे बंद जातले म्हणून. आतां ह्या बायलेची पिशवी काडल्या, आतां अशें जाणून येता की ज्या कारणां खातीर पिशवी काडल्या ती टोटली वेगळी आशिल्ली. तिगेले पळय युरीन आतां लीक जाता सारकें तपासून पळोवचें पडटलें वेदर ती विकनेसाक लागून. म्हणजे आमचें कशें आसता, पिशवेचो जो पळय सकयलो भाग आसता तो कपडो कसो आसता, ताजेर पिशवी अशी चिट्टायल्ली आसता.